भाजपान दक्षिण गोंया खातीर बायल उमेदवाराची निवड करपाच्या थारायिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडेचें टेन्शन वाडलां। मंगळारा दिसभर कितलेशेच बायलांनी दक्षिण गोंयच्या उमेदवारी खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचें सांगलां। सद्याक भाजपाच्या कार्यालयांत कितलेशेच इत्सूक उमेदवारांचे बायोडेटा येवपाक लागल्यात। हे फाटभुंयेर भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी अशी सूत गोंयांत आयल्यात। बायल उमेदवारांची नांवां निश्चित जाले उपरांत तांचे हाजेरेंत बसका जातली आनी निश्चित जाल्लीं नांवां दिल्ली धाडून दितले। संदर्भ में प्रधानमंत्री जी कल देश भर में संबोधित करने वाले हैं। जिस प्रकार का अत्याचार बंगाल में संदेश खाली में हुआ है, प्रधानमंत्री जी कल वेस्ट बंगाल से देश भर की महिलाओं को एड्रेस करेंगे। उसी की तैयारी पूर्ण देशात हो कार्यक्रम जावपाचो आसा। आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी हे बलकट म्हणजे कलकत्तान जी प्लेस आसा, वेस्ट बेंगॉलान जी प्लेस आसा थंयच्यान वर्च्युअली एड्रेस करतले आनी हो कार्यक्रम दर एक मंडळान करपाचो ठरयला, म्हणजे विधानसभा मंडळान। आणि हो कार्यक्रम जो आसा पळय आमी जवळ जवळ 40 जाग्याचेर 40 मतदारसंघान करपाचो ठरयला। हाची एक रिव्ह्यू मिटींग आशिल्ली। ह्या रिव्ह्यू मिटींगेन हो कार्यक्रम महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आमचे आरती बांदोडकर आणि त्याचबरोबर आमचे शक्तीबंधन टिमीचे आमचे कन्व्हिनर सौ सुवर्णा तेंडुलकर हांच्या बरोबर डिस्कशना खातीर आशिल्ले की फाल्यांच्या कार्यक्रमाची तयारी कशी चल्ल्या किंवा खंयच्या कार्यक्रमान स्वतः उपस्थिती जे आसतले। सो ह्या कार्यक्रमाचो आढावो घेवपा खातीर आशिल्ले साउथ गोवाची तिकेटीचे डिस्कशन आजच्या ह्या मिटींगेन जावन आमचे नारी शक्ती जो वंदन कार्यक्रम जो आसा तो संपूर्ण गोंयभर जो फाल्यां आमचो जाता, भारतभरूय आसा आनी त्याच हाची पूर्व तयारी म्हणून आयज सगळी डिटेल मिटींग आसा। 40 मतदारसंघान हो कार्यक्रम आसा आनी थंयची संख्या थंय स्क्रीन आसतली। त्या स्क्रिनीचेर माननीय पंतप्रधान 11:30 वरांचेर महिलांक उद्देशून मार्गदर्शन करतले आनी तांचें भाशण आसतलें आनी त्या संदर्भात त्या जाग्यावयली सगळी तयारी जी आसा ती तयारी कशी वेवस्थीत चल्ल्या हाजो एक आढावो संघटनात्मक दृश्टीन जनरल सेक्रेटरी हांव आनी किंवा महिला मोर्चाचे ती सगळे प्रमुख आसा। त्या प्रमुखान ताजो पदभार तांच्यांनी घेतला। तांकां तांची वर्च्युअल मिटींग आसतली, तांचे संख्या कितल्या पावतली खंय आसा, कोणाक खंयचे ग्रुप सांगला हे सगळें। पूण अचानक गोंयचे प्रभारी गोंयान येवप म्हटलें 4 फावटी जालें। बट साउथ गोवाचे डिस्कशन अजिबात ना। पार्टी ही आमची संघटनेचेर पार्टी आसा। ती काल पासून आता पर्यंत या सगळ्या बारीक मायन्यूटली ज्यो मिटिंग्स आसतात, मायन्यूटली कार्यक्रम आसतात, युवा मोर्चाचे वाय चौपाल आसतले, चौपाल आसतले अशे, किंवा आतां ओबीसीची संमेलन आसात, ताजे नंतर मायनॉरिटीची संमेलन आसा। हे सगळी राजकीय पावंड्यावयल्यो जितल्यो घडामोडी आसा त्यो आमी चालूच आसता। तो एक भाग आमचो तो ताका तुमी लोकसभेच्या हातूंत भितर जोडूं नाका। आमचे खातीर सदांच इलेक्शन हें सदांच फाल्यांच आसता।